क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्यवंत जुजे वाजाचें परब समोर रमता. आमी जायते फेस्त समोर रमता, जायते भाग्यवंताचें फेस्त. हे जायते भाग्यवंत सांत भक्त युरोपाचे, भायल्या गांवांचे. पूण आयज आमी आमच्याच एशियाचो, भारताचो, आमच्याच गोंयचो भाग्यवंताचें परब आमी समोर रमता. बेनावलेच्या गांवांत हो जल्मलो. एप्रिलाच्या 21 1651 ह्या वर्सा तो जल्मलो. जेन्ना भाग्यवंत जुजे वाज जल्मलो त्या वेळार ताचो बापूय देवाक अर्गां दिवंक मळबाचेर आपली दीस ताणें घातली. जेन्ना तो देवाक अर्गां दिता, मळबार सोवन तो देवाक अर्गां दिता, त्या वेळार मळबाचेर ताका एक नोकेत्र दिश्टीक पडलें. त्याच वेळार ताणें सांगलें, हो भुरगो म्हजो ह्या नोकेत्रा भाशेन परजळटलो. सगळ्या संवसाराक तो उजवाड फांगतलो. आनी तशेंच जाता. जुजे वाज सगळ्या संवसाराक ताका वचूंक जावंक ना, पूण कर्नाटकाच्या मंगळुरांत आनी तशेंच श्रीलंकेन तो गेलो देवाची शुभ वर्तमान परगट करूंक, देवाक उजवाडाक लोकांक दिवंक. जेजूक लोकांक ताणें दिलें, तांचें जिवीत ताणें बदललें. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी सांत भक्ताचे विशीं कोणाकी सांगता, तरणाट्यांक वा भुरग्यांक, जायते फावटी तुमकांय आमी सांगता भाग्यवंता विशीं, सांत भक्ता विशीं. पूण जायते फावटी आमी कितें चिंता, ह्या सांत भक्ता भाशेन आमकां जावंक जायना. जेन्ना आमी भुरग्यांक सांगता, तरणाट्यांक सांगता, हे सांत भक्त एक बरें जिवीत जियेलें, जायते सॅक्रिफीस ताणें केलें, ताणें पातोक पयस काडून एक भक्तीवंत जिवीत ते जियेलें. जेन्ना आमी अशें सांगता, ते सांगतात ते भाग्यवंत, आमच्यांनी तें जिवंक जायना. भाग्यवंत वयर तावन स्वर्गार तावन पडलेले न्हय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, तेय आमचे भाशेन ह्या संवसारांत जियेले. भाग्यवंत जुजे वाज ह्या गोंयांतच जियेलो, बेनावलेच्या गांवांत जियेलो, आमच्याच भाशेन. पूण ताणें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत घेतलें, पातोक सोडून एक बरें जिवीत तो जियेलो. तर आमकांय आयज उलोवप, सगल्यांक आमकां जशें भाग्यवंत पावलो सांगता, सगल्यांक आमकां भाग्यवंत जावंक एक उलो आसा. तशेंच जशें जुजे वाज ह्या गोंयांतच जल्मून गोंयांत एक बरें जिवीत जियेलो आनी लोकांक ताणें जेजू विशीं परगट केलें, तशेंच आमकांय एक बरें जिवीत जिवंक भाग्यवंत जावंक आयज उलो. हें भाग्यवंत जावचें कशें जुजे वाजाक फावो जालें, तो कशें भाग्यवंत जावंक पावलो. पयलें ताचे आवय बापूय ताका एक मॉडल कशें जालें, नमुनो कसो ते जाले. जुजे वाजाची आवय आनी बापूय तांणी एक भक्तीवंत जिवीत जियेलीं. जेन्ना ते आपल्या भुरग्याक वाडयतलीं ह्या संवसारांत, तांणी सदांच मागणें तियेस रोजार आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना हो जुजे वाज आपल्या आवय बापायक पळयतलो, मागणें करचें, तियेस रोजार करचें, ताणें आपल्या जिवितांत हो भावार्थ वाडून घेतलो. ताचो भावार्थ घट जालो जेजू थंय. जेजू कोण म्हूण ताणें वळखून घेतलें. जेन्ना आवय बापाय मागणें करतलीं, तोय तांचे सांगाता बसतलो, मागणें करतलो. आनी ताच्या उपरांत जेन्ना तियेस रोजार जाल्या उपरांतय तो थोडो वेळ आपलो वेळ देवा सांगाता भेटयतलो, देवाक आपलें जिवीतूच. आनी तशेंच रातीक जेन्ना आवय बापाय न्हिदूंक वेतलीं, तो दिंबेर पडून सदांच मागणें करतलो. जायतो वेळ तो देवा लागीं करसितलो. देवाची खुशी आपल्या जिवितांत कितें म्हूण ताणें वळखून घेतलें. आनी अशेंच जे आवय बापूय आसलोली ताची, गरिबांक जायतो आदार ते दिताले, एकामेकाचो हुस्को तो दाखयतले. आनी जेन्ना गरीब तांच्या घरा येताले, आवय बापूय तांकां आदार, तांचो जें कितें तांचे लागीं आसा तें तांकां दितले. अशेंच हो गूण ह्या जुजे वाजांतूय आयलो. जेन्ना कोण गरीब ताच्या घरांत येतले मागूंक,
जे भिकारी ताच्या घरांत येतले तेन्ना तो जेवणाक बसतलो त्या वेळारी जें कितें आपल्या प्लेटींत आसा तें जेवण एक भाग ते त्या भिकाऱ्यांक दितलो. हें कशें ताणें शिकलें आपल्या जिवितांत, कित्याक ताचे आवय बापूय अशें करतले. त्या खातीर तोय अशें करूंक लागलो. एकामेकाचेर हुस्को दवरूंक तो फावो जालो. आमी आमच्या जिवितांत असलें भक्तीपण आमच्या भुरग्यांक कितले फावटी शिकयता. कितले फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक तेच रोजार करूंक आमच्या सांगाता बसूंक सांगता. पूण जुजेबाजाचे आवय बापायन तशें केलें. मागणें तेच करतना ताका आपणा सांगाता घेवन मागणें तेच ताणें केलें. देवाचो मोग ताच्या काळजांत ताणें घातलो आनी अशें जुजेबाज एक भाग्यवान जावंक शकलो. आमच्या जिवितांत आमकां आमच्या भुरग्यांक आमी कितले फावटी हें शिकयता. एकामेकाक आदार दिवचो, एकामेकाक हुस्को दाखोवचो कितले फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता. आमचे भुरगे आमकां पळोवन शिकतात. कितलें शिडकायल्यार, कितलें रागार सांगल्यार ते आयकनात. थोड्याच वेळा पासून ते आयकतले, पूण आमकां पळोवन आमचे भुरगे शिकतात. भाग्यवान जुजेबाज आपल्या आवय बापायक पळोवन तो शिकलो. ताच्या जिवितांत ताणें देवाचो मोग अनुभव केलो आनी तोच मोग ताणें दुसऱ्यांक दिलें. अशें तो आयज एक भाग्यवंत जावंक शकता. आनी दुसरें, आवय बापाय जावंक पावली एक उत्तेजन, एक एनकरेजमेंट ताच्या जिवितांत. जेन्ना आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें जेरेमियास प्रवादी. ह्या जेरेमियास प्रवाद्याक देवान उगडापें केलें. कितें? तूं तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसचें पयलेंच म्हाका कळीत आसा तूं एक प्रवादी जातलो म्हणून. हांवें तुका एक प्रवादी कशें नेमला तेंच जुजेबाजान आपल्या जिवितांत वळखून घेतलें. तितलेंच न्हय, ताच्या आवय बापायनी जुजेबाजाक देवान विंचून काडला म्हूण वळखून घेतलें. त्या खातीर जुजेबाजाचे बापाय आपल्या पुताक लातीन भास शिकूंक बेनावलीच्या एका स्कुलांत घालता. तेन्ना जायते लातीन स्कूल आसले, तांकां लातीन भास शिकयताले. ही लातीन भास कित्याक शिकताले भुरगे? कित्याक एक पाद्री जावंक लातीन भासाची एक म्हत्व आसलोलें. लातीन भाशेची गरज आसलोली. जेन्ना तांकां लातीन भास येता तांकां मुखार मीस सांगूंक ओ पाद्री जावंक एक सुयोग मेळटलें. आतां ताचो बापूय ह्या भुरग्याक जुजेबाजाक लातीन भास शिकूंक एका इस्कोलांत घालता. आतां ह्या बापायन ऑलरेडी ताच्या काळजांत आनी मनांत हाका पाद्री करूंक मन आसलें. ताका तो एनकरेज करता. आतां एक उत्तेजन दिता त्या भुरग्याक पाद्री जावचें ताचें मन चड आनी चड जावंक. आनी तशेंच हो भाग्यवान जुजेबाज बऱ्या रितीन लातीन भास शिकता. आनी तशेंच ते शिकून जाल्या उपरांत तो आदल्या गोंयांत ओल्ड गोवा st. थॉमस अक्वायनस एक फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी शिकपाची एक सेमिनरी कशें थंय आसली. आनी थंय तो वता आनी फिलॉसॉफी थियोलॉजी तो करता आनी एक पाद्री जाता. आनी हें पाद्री जावंक कोणें ताका आदार दिलो? ताच्या आवय बापायन ताच्या जिवितांत कितें देवाची येवजण म्हूण ओळखून घेतली. त्या खातीर ताणें लातीन भास शिकूंक ल्हान आसतना ताका घातलें. आनी अशें ताच्या जिवितांत पाद्री जावपाची एक भावार्थ देवाचो मोग ताच्या जिवितांत अनुभव करूंक ताणें आदार दिलो. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, कितले फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक एक पाद्री विशीं सांगता. जायते फावटी आमी पाद्री विशीं वायट उलयता. पाद्री जावपाक कितलें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवन दिलां. कितले फावटी आमी सांगलां पाद्री जावंक. जायते फावटी म्हाका एक भुरगो येवन सांगतलो, फादर म्हाका पाद्री जावंक मन आसा, पूण हांव एकलोच घरांत. म्हाका एक भयण आसा, पूण म्हजी आवय बापाय म्हाका पाद्री जावंक सोडनात. ते सांगतात आमकां जायती बाट आसा, बेस आसा, जायते पयशे आसा आमचे लागीं, तूं कित्याक वयताय पाद्री जावंक? आमकां पळोवन घेतले कोण आसात, तूं कित्याक वयताय पाद्री जावंक? अशें जायते आडकोळ आमच्या जिवितांत आमचे आवय बापाय घालतात. पूण ह्या भाग्यवान जुजेबाजाक ताच्या आवय बापायन आडकोळ हाडूंक ना, पूण ताणें एनकरेज केलें, ताका पुश ताणें दिलें. ताच्या जिवितांत कितें
देवाची कुशी म्हूण ताणें वळखून घेतली आनी तो एक यादनीक जालो. देवाची शुभवर्तमान लोकांक परगोट केलें. आयज तो एक भाग्यवान जाला. तिसरें, हे संवसारांत कितें घडटा तें तो नियाळ्ळो. जेन्ना ताणें नियाळ्ळें ह्या संवसारांत कितें घडटा, आयज तो एक भाग्यवान जावंक शकता. म्हज्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी आमचें जिवीत एक इंडिफरन्स जिवीत जियेता. म्हाका कित्याक पडला अशें आमी जिवीत जियेता. पूण भाग्यवान जुजेवाजान तसलें जिवीत जियोंक ना. संवसारांत कितें घडटा तें ताणें नियाळ केलें. आमच्या गोंयांत जायतें आतां ह्या वेळार घडटा. कितले लोकांक आमकां खबर आसा. जायतें घडटा, कितलें खबर आसा आमकां. आतां जुजेवाज श्रीलंकांत कितें घडटा, कर्नाटकाच्या मंगळुरांत कितें घडटा तें सगळें नियाळ करता. श्रीलंकांत जायते बुद्धिस्ट आसलोले, जायते अधिकार चलयतले लोक आसलोले. तांणी क्रिस्तांवांक कातोलिकांक एक बरें जिवीत जियोंक दिवंक ना. जायते दुमाळे ते दिताले. मंगळुरांत, कर्नाटकाच्या मंगळुरांत कितें जालें, तांणी एक बरो भावार्थ जियोंक तांचे लागीं जावंक ना. तांकां खबर नासलें खरो भावार्थ कितें तें. आतां एक पाद्री कशें जायतो ह्यो जुजेवाज चिंता. तो सोदूंक लागलो, हांव आतां चिंतूंक लागलो श्रीलंकाक वेतलो आनी तांकां खरो भावार्थ दितलो म्हणून. आनी तो आपल्या अधिकाऱ्या लागीं विचारता एक परमिशन. आपणाक श्रीलंकाक वचूंक जाय, देवाची उतर थंय परगट करूंक जाय. पूण ह्या अधिकाऱ्यांनी ताका सांगलें, आतां श्रीलंकाक वचचें नाका. आतां तूं कर्नाटकाच्या मंगळुराक वच. आनी मंगळुराक तो गेलो. जायत्या लोकांक ताणें देवाची खरी जाणवाय दिली. कॅटेगिजम तांकां दिलें. दोतोर तांकां शिकयलें. जायत्यांक भावार्थ कितें म्हणलें खबर नासलें. आतां खरो जेजू कोण म्हूण ताणें तांकां सांगलें. जायत्या कडेन जायते कोपेलां ताणें बांदलीं. व्हडली व्हडली इगर्जां ताणें बांदलीं. अशें देवाचें मोग तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक तांकां ताणें आदार दिलें. आनी अशें तांकां स्वताच्या नितीच्या मोगाच्या वाटेर चलोवंक ताणें आदार दिलें. ताचे उपरांत तो परत गोंयां येता आनी ताका परमिशन मेळटा श्रीलंकाक वचूंक. आनी तो आतां श्रीलंकाक वता आप कुशेन, आपल्याच कुशेन तो वता. जायते सांत भोक्त आमी पळयता तांच्या सोसायटीन कॉंग्रिगेशनान तांकां दुसऱ्या दीस हाडूंक ना. पूण आप कुशेन तो श्रीलंकाक वता. आनी श्रीलंकाक वचूंक एक क्रिस्तांव पाद्रीक तांकां परमिशन नासलें, तांकां अलाव करनासलें, तांकां त्या गांवांत वचूंक दिनासलें. कित्याक त्या गांवांत बुद्धिस्ट आसले आनी हॉलंडाचे लोक आसले जे अधिकारी राजा आसले ते थंय राज चलयतले. आतां ह्यो जोजेवाज एक पाद्री कशें थंय वचना, पूण तो आपली रूप बदलता. थोडे फावटी तो भिकारी भशेन, थोडे फावटी तो दोबी कशें, थोडे फावटी एक कुली भाशेन तो त्या गांवांक वेता. आतां पयलेच फावटी जेन्ना तो गेलो श्रीलंकांत एक भिकारी कशें तो गेलो. कित्याक भिकारी? जेन्ना तो भिकारी जालो सगळ्या घरांक तो वेतालो. कोण कातोलीक तें तो वळखून घेता. आतां हॉलंडाचे जे राजा आसले, जे राज पदवी ते चलोवन आसले, तांणी एक प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव कशें ते जियेताले. आनी ते चिंताले कातोलीक ते पोर्चुगीज लोकांक सपोर्ट करतात म्हूण. आनी त्या खातीर पाद्रींक थंयसर येवंक दिनासले. पूण जायते कातोलीक भाव भयणी थंय आसलोले. कित्याक पोर्चुगीज ऑलरेडी थंय पयलेंच येवन व्हडले इगोज बांदले आनी खरी भावार्थ तांकां दिलो. पूण आतां तांकां सारकें शिकोवन तांकां मेळनासलें, तांकां मीस नासलें आनी अशें जायते साक्रामेंट तांकां मेळनासलें. आतां जुजेवाज थंय वता एक भिकारी कशें सगळे घरा तो भोंवता आनी कोण कातोलीक आसा तें सोदून काडटा. आनी अशें तो त्या लोकांक एकठांय करता, कातोलिकांक तांकां मीस साक्रामेंट दिता. आनी अनेक फावटी तांच्या जिवितांत, तांच्या काळजांत खरो देव कोण तें तांकां शिकयता. आनी एक फावटी जेन्ना ते मीस संभ्रमतले 300 लोक त्या सुवातेर आसले. हे लोक जे अधिकार चलयतले तांकां धरून बंदखणेंत घालतात. पूण जुजेवाजाक तांकां धरूंक जावंक ना. तो एका भाशेन एस्केप जालो.
आतां जायते तांच्या जिवितांत वायट घडटा, पूण ते देवाचेर जेजूचेर बाबात धरून ते जियेले. आनी जुजेबाच्या जिवितांत जायते कश्ट ताका आयले, जायते रूप तो घेवन गेलो, पूण जायते कश्ट त्या गव्हर्मेंटान, त्या सरकारान, त्या राजान ताका दिले. पूण एक दीस त्या गांवांत दुकोळ येता, ड्रावट. थंयसर पावस आसना, जायते दीस, जायते म्हयने पावस नासतना जें कितें शेत आसलें सगळें निसंतोन जालें. आतां तो राजा त्या बुद्धिस्टाचे जे पाद्री आसले तांकां आपयता, व्हडले ते बुद्धिस्टाचे पाद्री तांकां आपयता आनी तांकां सांगता मागणें करूंक. आनी अशें एक अजाप तुमी घडोवन हाडचें ह्या संवसारांत. जें दुकोळ आसा त्या गांवांत, दुकोळ आसा तें दुकोळ काडल्यार हांव तें धर्म खरें म्हूण मानून घेता, तो खरो देव म्हूण मानून घेता म्हूण त्या राजान सांगलें. आनी ते पाद्री, बुद्धिस्टाचे जे पाद्री आसले ते मागूंक लागले. जायते वेळ, जायते दीस ते मागूंक लागले, पूण कांयच पोरोक पडूंक ना, पावस येवंक ना. आतां जुजेबाजाक तो राजा सांगता, तूं माग, तुज्या देवा लागीं तूं माग. तुजो खरो देव जाल्यार पावस येतलो आनी हें ड्रावट, हें दुकोळ तो काडून व्हरतलो. आतां जुजेबाज दिंबेर पडून मागता जेजू लागीं आनी जायतो वेळ तो मागता. आनी त्याच राती थंयसर पावस आसलें. देवान जुजेबाजाचो भावार्थ पारकिलो आनी पावस ताणें धाडलो त्या गांवांत. आनी त्या राजान आपलें जिवीत बदललें. जुजेबाजाक जेजूक परगट करूंक सांगलें आनी जायतो इगोर्जो, जायते कोपेलां ताणें थंयसरूय बांदलें. आनी देवाची एक खरी गोवायकी तो जालो. गोंयांत तो जल्मून आयलो, मंगळुराक तो गेलो, श्रीलंकेंतूय आपली भावार्थ ताणें पासारलें. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आमकां कर्नाटकाच्या मंगळुरांत वचूंक, श्रीलंकांत वचूंक जेजू आयज आपयना, पूण आमकां आमच्याच घरांत रावून भावार्थ वाडूंक आयज आपयता. आमच्या घराब्यांत कितले भावार्थ जेजूचेर आमकां आसा. कितले फावटी आमी जेजूक एकामेकाक सांगलां, तेच रोजार आमी सदांच करतात. भावार्थ उणो जायत गेला गोंयांतूच. तर आयज आमकां आपोवणें जुजेबाजा भाशेन मंगळुरांत श्रीलंकांत वचूंक गरज ना. आमच्याच गांवांत, आमच्याच घराब्यांत आमचो भावार्थ घट करुया. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत तो भावार्थ जियेता, आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, चिंतनांनी आमी एकामेकाक तो भावार्थ दिवंक शकतले. व्हडल्या सरमाव दिवपाची गरज ना, व्हडलें काम करपाची गरज ना, व्हडल्यान लोकांक वचून सांगपाची गरज ना. आमच्याच जिविता वरवीं लोक पळयतलो क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमी बरें मोगाचें, स्वताचें मोगाचें जिवीत जियेतले, आमचें जिवीत पळोवन लोक वळखून घेतले हो खरो क्रिस्ताची गोवायकी म्हूण आमकां वळखून घेतले. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमी खरें गोवायकी जावुया. आमचो भावार्थ जेजू थंय घट करुया आनी बरें जिवीत जियोवपाक देवाची कृपा आमी मागुया.